आम्ही गेले 15 दीस घराघरांनी वचून प्रत्येक 46 बुथांनी आमचे सगळे कार्यकर्ते प्रचार करीत आसा. रिस्पॉन्स सगळ्यांक खूब बरो आसा आणि आज आमी प्रचार व्हेकल आमची सुरवात करता आणि हे डेली आता फुडले 8 दीस हे आमकांय एक जोश हाडपा खातीर आनी लोकां भितर जागृताय हाडपा खातीर नरेंद्रजी मोदीन कितें आज देशा खातीर केलां, कितें काम केलां हे जागृताय करपा खातीर आमचे प्रचार व्हेकल आयच्यान स्टार्ट जाता. फुडले 8 दीस आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो बुथांनी वचून प्रत्येक घरा पर्यंत वचून नरेंद्र मोदीजीचे काम पावयतले आणि आमी कॉन्फिडंट आसा ह्या इलेक्शनाक 18,000 वोट घेवन हांगच्यान भारतीय जनता पार्टी एक मोठी लीड म्हणजे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दितली. सर दाजीबाब आज खंय तरी बीजेपीचेर कंप्लेन केल्ली आसा लिडरांचेर की खंय तरी तांचे कॅप्टन विराटाचे स्टेटमेंट जे आसा कॉन्स्टिट्युशन खंय तरी मिसइंटरप्रेट केल्ले आसा. तुमी कशें पळयतात? म्हाका दिसता आनी तांचे कडेन कांय काम ना म्हणजे कंप्लेंट फायल करपा शिवाय. कित्याक म्हणटा हांव, कॅप्टन विरियाटोन जे पळय उलयला ते टीव्हीर उलयला, ताका आमी मिसरिप्रेझेंट करपाक नाजाल्यार ते तोडून फोडून दिवपाक आमकां चान्सूच ना. जाल्यार ते जे तुमी प्रेसवाल्यांनी थंय काडलां नाजाल्यार बाकीच्या लोकांनी काडलां ते दिसता तातूंत भितर डिस्टॉर्ट करपाक कांय ते ज्या दिसा घालात त्या दिसाच आमी ताजेर आक्षेप घेतिल्लो आसा. सो डिस्टॉर्ट करपाचो सवाल ना. डिस्टॉर्ट ही काँग्रेस जाल्या, काँग्रेसी कडेन हें ना, प्रचार करपा खातीर लोक ना. आज आमी 46 बुथांनी आमचे 100 कार्यकर्ते वाड्यांनी भोंवतात प्रत्येक 46 बुथांत. म्हाका तुमी एक काँग्रेसवालो एका बुथांत भोंविल्लो दाखयात. हेंच तांची पॉलिटिकल बँक्रप्सी दाखयता. तांचे बरोबर कार्यकर्ते ना, तांचे कडेन ऑर्गनायझेशन ना, तांचे कडेन कांयच ना. ते तांचो बोवाळ. पूण सांगता हांव इतलेच खातीर हे फक्त पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर खंयचो तरी प्रेसार येवपा जाय. सो कंप्लेनींग आमी ते कॅरूच करना, कित्याक ते सगळे ब्लॅक एंड व्हायट आसा. ते खंय तरी तांकां दिसला की आतां आमची चोरी धरली म्हणून. सो खंय तरी ते लिपोवपा खातीर ह्यो कंप्लेंटी फायल करपाची तांची षडयंत्र आसा. नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, उनके आने की खबर से ही पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है. आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये नरेंद्र मोदी जी का जो सुरक्षा कवच है, देश की माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं. हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज, हर जात के लोग नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत सपने को पूरा करने के लिए हैं. वो मिनी भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत यही दिख रहा है. इसलिए यही बता रहा है भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है. सर आज कांग्रेस ने कुछ कंप्लेंट किया है अबाउट हमारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं. जो हारने वाले होते हैं वो कागज ही लिखते हैं यार, वो वोट थोड़ा